मोगाच्या वीक्षकांनो तुमका समेस्तांकी या कार्यक्रमाक स्वागत. मंगळूर दियेसीच्या चरित्रेंत अति लांब अवधेक सेवा दिल्लो बिस्प बाजिल साल्वादोर सोज 1960 इस्वेतावनो 1990 इस्वे पर्यंत लगभग 31 वर्षांची सेवा ताणे मंगळूर दियेसीजीक दिल्या. ताज्या काळार ताणे घेतिल्ले निर्धार चकडांनी मेसोवचे तसले ताणे हाडलेली बदलावणो ती लांब काळाक उरचे तसली. जीवन बहु धडंग व्यक्तित्व ताज्या मुखामळार गंभीर आसलो पूण काळजांत बहु मोवाळ. आमच्या दियेसीजीक ताणे दिल्ली सेवा ती केन्नाय विसरचे तसली न्ही. तो देवाधीन जावनो सप्टेंबराच्या 5 तारखेर 25 वर्सां संपतात. या संदर्भार ताच्या गौरवार्थ हे कार्यक्रम मांडून हाडला. ताच्या जिणयेचेर एक झळक फांकोवंक आनी ह्या बाबतींत आमचे समोर आज दोग महान व्यक्ती आसात. ताका लागशिल्ल्यान वळखले ताच्या सळावळींत आसलेले. पयल्यान आमच्या समोर आसा बिस्प लुईस पाउल सोज. बिस्प बाजिल हाचे संगी सबार वर्सां ताच्या सळावळींत आसलो. ताजे संगी वावर केल्लो. ताका लागशिल्ल्यान जाणा आसलो. ह्या कार्यक्रमांत आमी तांचे लागीं बिस्प बाजिला विशयांत सबार संगती समजून घेतल्या. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान बिशप एलोयसियस पॉल डिसोजा तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. देव बरें करूं. आनी तशेंच आमचे संगी मोन्सिन्योर डेनिस मोरास प्रभू आसात. ते बिस्पाच्या निवासांत लागीं 35 वर्सां जियेल्ले व्यक्ती आनी सांगाताच बिस्प बाजिल हाचे संगी वावर केल्ले व्यक्ती तेय आज आमचे सांगाता आसात. मंगळूर दियेसीजी विशयांत जायती माहिती तांकां आसा. तांकांय हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बिस्प बाजिल सोज एक उंच व्यक्ती ताचे विशयांत जाणा जावचे प्रयत्न आता करता. पयल्यान पयले बिस्प लुईस पाउल सोज तुमच्या लागीं हांव विचारचे बिस्प बाजिल साल्वादोर सोज हांचे संगी बहु सळावळीन तुमी आसल्यात आनी लागशिल्ली परिचय तुमकां आसा तांची. तुमी तांकां सादारण केदाळांतावन जाणात म्हळ्यार भुरग्या प्रायतावन गी युवा प्रायतावन गी ह्या जाल्या उपरांत गी केदाळांतावन. बिस्प बाजिल सोजाक तो बिस्प जावच्या पयलें कुडियाळबेल प्रेस मॅनेजर जावन आसतना हांव सेमिनरींत 2nd इयर आनी 3rd इयर थियोलॉजींत आसतना उन्नितासाचें काम फादर जरम लोबो देवादीन तो मॅनेजर जावन आसलो आनी हांव ताचो प्रेस मॅनेजर बिजनेस मॅनेजर. आनी त्या खातीर हांव तवळ तवळ प्रेसाक वेतालो. प्रेसाक वतना पाद्रापा कडेन फादर बाजिल सोजा कडेन म्हाका संपर्क करचे पडटाले. वचून हे प्रिंटींग जाय जे आमकां चड वेळ ना ते दिवंक आसा अशें म्हणून तांकां दसून उंचाव आसलो. देखून ताची वळख म्हाका 1960 आनी 3 आनी 60 आनी 4 त्या 2 वर्सांनी. तशें जाल्यार ती हांव सेमिनरींत आसतनाच ताची वळख म्हाका. ओके. तुमी बिस्प बाजिला संगी सबार काळ वावर केला ताचे संगी. साधारण कितली वर्सां तुमी तांच्या सांगाता वावर केला आनी कसल्या सकड हुद्द्यांनी म्हळ्यार इन वॉट कॅपॅसिटी? हांवें ताचे सांगाता साधारण 13 वर्सां वावर केलो.
हे 13 वर्सांनी पयले 2 वर्सां ताजो कार्यदर्शी सेक्रेटरी जावन 1970 आनी 70 ताचो सेक्रेटरी कार्यदर्शी किरियल म्हणटात ते जावन आसलो. ताचे उपरांत म्हाका ताणें रोमाक धाडलो उंचल्या शिकपाक. रोमान तावन 1970 आनी 100 इसव्यांत डिसेंबर क्रिसमसाच्या वेळार हांव फाटीं आयलो. 1000 दुसऱ्या वर्सा तेंच 1970 आनी 7 इसव्यांत जानेवारी तावन म्हाका ताणें चान्सलर जावन अपॉयंट केलो. चान्सलर जावन 10 वर्सां आनी ताचे सगळे ज्युडिशियल विकर जावन त्या मागीर मुंदोस वेले मोदें ग्लॅडसम होम ताचो रेक्टर जावन. अशें ही मेन कामां म्हजी बिसे बाजिलाच्या सांगाता हांव वावुरून थंयसर ताची सडावळ म्हाका वस्तू जाल्ली. ये ग्लॅडसम होम मायनर सेमिनरी तुम्ही हाचे प्रथम रेक्टर पयले रेक्टर बिस्प बाजिलान कित्या खातीर मायनर सेमिनरी उक्ती केली म्हणून सांगता गे तुम्ही? आमी वोकेशन प्रमोट करन पाद्राप जावंक कुशी दाखयतल्यांक आमी म्हयन्या खेपटे हाडचें जाल्लें हाडन तांकां रेकलेक्शन आमी तयार करचें आसलें. तांकां खंय रावंक रेकलेक्शनाक म्हणजे समा आमकां अवकाश मेळोना, आस्पद मेळोना. देखून आमी एक जागो सोदतल्या खंय म्हणजे तांकां रावची उलेवरी करचे म्हण. तेच्या म्हणटना हे जेकब रेगो आनी ग्लाडीस रेगो तांचो बंगलो तांणी देसाजेक त्या वेळार ऐन वेळार देसाजेक दान जावन दिल्लो. आनी तें जाल्यार थंयसर मायनर सेमिनरी आमी सुरू करची आलोचना केली. दुसरें ताच्या 1 वर्स पयलें बिसाबाच्या घरा ह्या भुरग्यांक दवरलें. तांचे चलन वलन पाद्रापांक तें डिस्टर्ब जालें. देखून ते म्हणाले कशें म्हणून तांकां एक दुसरे कडेन धाडा करया म्हूण बिसायबा कडेन आनी सांगलें. त्या खातीर हे वेगळी थंयसर ग्लॅडसम होम ते सुरू करूंक आमी मन केलें आनी ते तशें जाल्ल्यान पयलींचो रेक्टर जावन म्हाका अपॉयंट केल्लो. आज फाटीं पळयत आसतना ह्या मायनर सेमिनरींत शिकिल्ले जायते जाण ह्या जाग जाल्यात. तुमकां मस्तू कांय संतोष दादोस काय आसूंक पुरो तुमच्या काळार स्थापन जाल्ली सेमिनरी? वय मस्त पाद्राप जाल्यात आनी तशें जाल्ल्यान आमकां बारीच त्या विशयांत तृप्ती आसा, संतोष आसा. वय मॉन्सिन्योर डेनिस मोरास, तुम्ही बिस्पाच्या निवासांत लागीं 35 वर्सां वस्ती केल्या म्हूण आयकल्यार. आदल्या बिसाबाच्या काळार बिस्प बाजिल साल्वादोर आनी तशेंच बिस्प लुईस पाऊल सोजो अशें लागीं 35 वर्सां तुमी बिस्पाच्या निवासांत वावर केला म्हूण आयकलां हांवें. आनी तशेंच तुमच्या लागीं आमच्या दिएसीजे विशयांत आनी तशेंच कॅनराची पवित्र सभा ह्या विशयांत जायती जाणवाय आसा. बिस्प बाजिल साल्वादोर हांच्या लागीं तुमी जायतो वावर केला आसतलो. कसले सकड हुद्द्यांनी तुमी तांच्या सांगाता वावर केला म्हूण तुमी सांगता गी? हांव 1970 आनी 21 सुरवेर मंगळुराक आयलो. तेदोळ पर्यंत हांव शिरवा ज्युनियर कॉलेज जाल्ली इतलीच थंय हांव शिकयतलो. हांगा आयिल्ल्या वेळार मॉन्सिन्योर अलेक्झांडर तो देवपण्या केंद्राचो डिरेक्टर जावन आसलो. ताणें कितें केलें म्हळ्यार म्हाका हांव तरणाटो निराळा काय 31 वर्सां प्रायज आयत. त्या वेळार तो म्हणालो तूं थंयच कालें करताय, म्हज्या सांगता थोडी फावटी ये, हांव तुका विंगड आमची आपोवण्याक सेमिनार जावचे आसात ते आपोवन व्हरता आनी तुवें म्हाका आदार दी म्हणून. देखून थंय हांवें डायरेक्टराक सांगलें अशें पाद्राप म्हणटा एक हप्ते हेपटी म्हणून म्हाका वचोंक पडत म्हणून. ताका पाद्राप नालो जायत म्हणून.
थंय हांव म्हणजे पयले मेळट बिस्पाच्या घरा कित्याक म्हळ्यार दफ्तर थंय आसले आनीक मातशें अलेक्झांड्रान एक पटी एकलो भितर इकलो जाल्यार ताका दीस सगळो भर काम दितलो तो आनीक अशें देव आपोवण्याक संबंद जाल्ल्या सेमिनार्स जावं दी या सांगाता हाडचें जाल्यार कार्यक्रमांक तांच्या सांगाता हांव येतलो. तांकां सिस्टर ही आशिल्ली ती कार्यदर्शी जावन दफ्तरान काम करतली. अशें सट्टा वावर म्हाका अधिकृतरान सहाय्यक डिरेक्टर म्हूण करून तरी हे सहाय्यक डिरेक्टराचें या डिरेक्टराचें काम हांव करून सेवन त्या वेळार बिस्पाच्या घरा येवन थंयसर जेवंक कापी पिवंक या थंय आशिल्ल्या कडेन मेळोवंक बिस्पाक तुवळ मेळचें हे सगळे आराम जाले. ताचे उपरांत हांव केंद्राचो डिरेक्टर जालो. ओके. हय तें काम हांवें 3 वर्सां केलें आनीक डिरेक्टर जावन एका वर्सा भितर म्हाका पश्चिम कर्नाटकाच्या डिओसिसींक देव आपोवण्या केंद्राचो निर्देशक चेअरमॅन केलो. आनीक अशें आसता तांच्या खाल आनीक म्हाका हो हुद्दो कित्याक मेळ्ळो की म्हळ्यार तांकां CBCI ह्या संघटनाचो चेअरमॅन फॉर वोकेशन्स अँड CRI म्हूण नेमक केल्ल्यान बिस्प बाजिल साल्वादोर वय तांकां नेमक केल्ल्यान हे सट्टाव हारबार आमचेरच पडलो. सगळे ऑफिसाचें काम करचें हांगा तावन पुना तावन हांगा आनी आमी दोगांयनी पुनाक वचोंक आशिल्ले. थंय कितें कार्यावळ जावची आसा जाल्यार थंय भाग घेवंक आनी फादर जायटलर अखिल भारताक आपोवण्या केंद्रा विशयंत ताणें मुखेलपण काडून गेल्लें. अशें आसतना थंय आमकां ट्रेनींग कोर्सीस आशिल्ले. अशें वर्साक एक ट्रेनींग कोर्स सुरिल्ल्या वर्सांनी त्या वेळा आमी दोगांयनी बासारेचे आशिल्ले. हय कोडियाल बैल्स बासुदरचे बासारेचे आनीक कुंदाबरींतल्याक सांजेर बायसतली बसा कुंदाबरींतल्याक खंय कडेन हॉटेलांत जेवंकेची या कितें आमी बोती बांदून हाडिल्ली ती जेवची थंय. आनी अशें पैंगकन्नेचें एक सांज आनी सगळो दीस म्हळ्यार बरें आमकां लागतलो पुना पावचें जाल्यार. आनी थंय मिटिंगां आनी चलतली आनी त्या वेळार हर एकाकी मुखेलपण उरले बिस्पी आसतले आनी मुखेलपण बिसायबाचें आमच्या आनीक बिसायब तरणाटो उरल्या बिस्पां वरवीं चड तरणाटो. अशें आसता तांकां पळोवचेंच आनी तांचें कशें कार्यनिर्वहण जाता तें पळयतना ती एक म्हाका शिकापशें जालें. मागीर हांवें हांगा मंगळुरांत ह्या पश्चिम वलयांत 3 वर्सां हांवें वावर केल्या उपरांत दुसऱ्याक नेमक केलो. कित्याक म्हळ्यार त्याच वेळार म्हाका 1975 इसवेंत कातोलीक विद्या बोर्डाचो मॅनेजर केलो कार्यदर्शी. आनी अशें आसता म्हाका 2-3 कामां एकच पटी आनी हर एकाकी हांवें समागमन दिवंक आशिल्लें. हांव चिंता बिस्प बाजिल साल्वादोर तोय एका काळार कातोलीक विद्या मंडळाचो कार्यदर्शी आसलो म्हणून वय आसलो तो मॅनेजर जावन आसलो. तशें म्हणटा आसतना तुमी उपरांत जाल्यात त्या वेळार तो आसतना आशिल्ल्याचे मागीर कितें सकट बदलावण जाली तुमी कार्यदर्शी जावन आयल्यात तो बिस्प जालो आनी तशें म्हणटा आसतना ती कातोलीक विद्या मंडळ पयलीं कशी आसली आनी ताज्या मागीर ताणें त्या वाडवळी खातीर कांय वावर केलो तुमी सांगिता की. हय ताणें तो कार्यदर्शी या मॅनेजर आशिल्लो एकच ताणें अध्यक्ष जालो कातोलीक विद्या बोर्डाचो. अशें आसतना बिसायबान कातोलीक विद्या बोर्डाचें सगळें घटनावळ बदलिल्ली आनीक ही 3 टायर सिस्टम एक मॅनेजींग कमिटी इस्कालाच्या अंतार
आनी ताचे आनी एक मॅनेजमेंटाची मॅनेजिंग कमिटी आनी ताचे उपरांत कॅथोलीक विद्या बोर्डाची गव्हर्निंग बोर्ड अशे विविध हंतांनी हे कार्यक्रम जावचे बरी केले. पयले आदी 1952 या 32 कॅथोलीक विद्या बोर्ड घडण ताका रूप दिल्ले त्या वेळा बेतनीचो फावंडर RFC मास्करेनसान. तशें जाल्ल्यान ते भोव संकुचीत तरान आशिल्ले. आमची इस्कॉलांचो संख्यो सोडलो, हायस्कुलांचो संख्यो सोडलो, कॉलेजी जाल्यो. अशें आसता हर एकाकी संबंद जायचे हे गटान तांणी केले आनी त्या खातीर जायते वटी मिटिंगां उपरांत मिटिंगां आज जाल्ल्याचे मिनिट्स राता हांवें करीचे, दुसरे दिसा साहेबाक दिवचे, तो तें करेक्ट करतलो, टायप करूंक दितलो आनी 1-2 दिसांनी कमिटी मिटींग आपयतलो. अशें एक धरिल्लें काम ते पंथाक पावचें तसलें सदान. म्हणटना ती एक व्यवस्था कॅथोलीक विद्या मंडळची मंगळुरांत ती एक व्यवस्थित रितीन रूपीत जाली ताज्या वेळार म्हूण येता. पळय ताच्या वेळार म्हूण येता. आनीक त्या शिवाय आमकां एक सगळ्या कर्नाटकान मान्यता मेळ्ळी, सगळ्या कर्नाटकान. आनी आमचे तितली इस्कॉलां एका मॅनेजमेंटाक त्या वेळार खंय नासली. आनी देखून म्हाका युनिवर्सिटीर आसतना कायंबी साहेबान रेकमेंड केल्लो जायचे म्हाका नेमक सांदो हांव नवी युनिवर्सिटी तयार करतना 3 वर्सां म्हाका काम आशिल्लें तातूंत. आनी त्या वेळार मस्त कामां ती करूंकच आसात बिसायबाकाल. कित्याक म्हळ्यार ताका पळयतना आमकांच उर्बा येता आमी करिजे म्हणून. त्या शिवाय कॅथोलीक बोर्डांत म्हाका नेमक करतना हांवें सांगलें हांव खाल शिकयतलो मात्र करेस्पॉन्डंट जावना. आतां काजीतोर आसल्या तूं थंय न्हू सांतोजूच्या आसल्यान हांव काजीतोर आसलो थंय आतां मॅनेजर इस्कॉलाचो म्हाका जावचें ना हें काम म्हूण सांगलें. जावचें न्ही कित्याक हांवें केलां, तुका कित्याक करूंक जायना. आनी हांव हांगाच आसा, कांय गरज आसल्यार म्हजे कडेन सार. ताचे बरोबर उलोवंक अवकाश ना. आनीक ताणें ऑल दीस फिक्स केलो, तुवें टेक ओवर करिजे आदल्या मॅनेजरा तावन. आनीक त्या दीस म्हाका हांवें काण गेल्लें एक फायल आनीक फायल करनातली कागदांचो एक दाळो तितलेंच मॅनेजमेंट म्हळ्यार कॅथोलीक बोर्डाचे. आयिल्ल्या कागदाक जाप दिवची आनी ताची प्रती दवरची ना. हांगा एक ऑफिस टायप कांयच ना, फायलां ना, कितेंच ना. तें बिसायबाडा सांगल्याक ते वचून तुका नेमक केला तें पुरा कर. आनीक आज कितें कॅथलीक बोर्डांत तुमी पळयतात फायलींग सिस्टम आनीक विंगड रितीचीं कार्यक्रमां, तरबेती शिबिरां टिचरांक, हें सगळी बिसायबाच्या गमाना काडून हांव करतलो आनी बिसायब हर एकाक म्हाका कर म्हणटलो, पाठिंबो दितलो. आनीक खंयचेय एक सण जाल्ल्या वेळार तो आमकां पाठिंबो दिवनच रावतलो आनी धैर्य दितलो, कांय भियेनाकात म्हणून. थोडे इस्कॉलांनी स्ट्रायक जाल्ले आसात त्या वेळार बिसायबान खाली सांगलें जाल्यार ते आमी खल एक मंजूर केलां की तें फाटीं काडूंक तयार. पूण बिसायब आमकां सोडनातलो ना, करतना एक चिंतून केल्लें काम फाटीं काडनाका. हय, अर्ली पुराय निर्देशन तो दितलो. देखून कॅथोलीक बोर्ड आज वाडलां जाल्यार तांच्या मुखेलपणाखाल सर. आतां मागीर हांव 11 वर्सां आशिल्ल्यान ते उंदरूनच गेलें. तशेंच एक बुन्याद गेल्ली, हय मुखार हय. देखून खंयच्याय इस्कॉलाचें तुमी नांव सांगल्यार जालें, फुडलें ताचे नंबर कडेन आसा, फायल काडल्यार जालें. सुरवेक तावन कशें घडिल्लें ती पुरा पेपरां हाडून एका फायलांत एक इस्कॉलाची कॉलेजीची. आनी त्या शिवाय बिसायबाच्या मुखेलपणाखाल चड कॉलेजी जाल्यो. शिरवां कॉलेज जाली, माडंतार कॉलेज जाली, ताचे उपरांत हायस्कुलां चडली,
सेंट फिलोमिना कॉलेज आमी खाण गेली, कल्याणपूर कॉलेज खाण गेली. आनी हांव कांय चड हेळिल्लो मनीस न्ही, पूण बिसायब आशिल्लो. हर एका कशें अशें कर तशें, अल्या कडेन वच, अल्या मनशाक मेळ, बेंगलोर वच, मैसूर वच. म्हाका बिसायबान केदाळ म्हणचें आसलें. हांवें सांगचें फाल्यां म्हाका मैसूर सांग, उडास आयलो तुका मैसूर जाता. हर एका म्हयन्यान म्हणल्यार बरी हांव येतलो ह्या इस्कालांच्या कामाक. आनीक बिसायब म्हणजे सांगलें खंयचे एपॉयंटमेंट आनी केल्लें आसलें तें एप्रूव जाता म्हणसर पाठीक लागचें. आनी देखून तांच्या आदेशा प्रमाणें हांवें केलें. तेंचो म्हजो विस्वास मेळ्ळ्या बरी हांवें तें काम केल्लें. बिशप हेपी, तुम्ही बिशप बाजील साल्वादोरा भोव लागशिलान जाणा आशिल्ले व्यक्ती. ताका पळयतना तो एक दडंग व्यक्ती, लांब दीग आनी पळयत आसतना गंभीर व्यक्ती. पूण अशें म्हणटात कांय म्हणटा जाल्यार तो कोण ताका लागशिलान जाणा आसात काळजांत बारी मोवाळ व्यक्ती म्हणतो. तुमकां असो खंय अनुभव खंय जाल्लो गी या पळोवंक मेळ्ळा गी बायलान एकदम गंभीर व्यक्ती पूण पर्सनली पळयतना मोवाळ व्यक्ती तशें? पळय तुवें सांगलें बरी, पळोवंक गंभीर. म्हाकाच बेन दिसतालें पयलें. सुरवेची 2 वर्सां कार्यदर्शी आसतना बारी भियान म्हणल्यार बरी हांव काम करतालो. आनी समज जायना जाल्यार तो फुडले करेक्ट करतालो. आनी तें जाल्यार म्हाका तें इल्लें बेन्स. पूण ताचें काळीज बारी मोवाळ. कशें कांय जालें जाल्यार तोंडार म्हज्या ताणें गो जोगल्या म्हणून तें कितें जालें घेवन बरें पयशेतालो. कांय ना तें ना, तें जाता तें अशें म्हणून. तशें देखून तेचें काळीज मोवाळ काळीज, पूण पळोवंक गंभीर. आनी सादारण कोणाक पळयला तो क्षण एक स्मायल म्हणून ना, मागीर वळख जाल्लीच मागीर दुसऱ्यांचें इम्प्रेशन मोवाळ तोंडार असो. आनी तसले ताच्या व्यक्तित्वाचें एक इम्प्रेशन म्हाका आशिल्लें सुरवेर. मागीर तो बारी मोवाळ्यान पयलींची वळख आशिल्ली देखून मागीर ती मोवाळाय मोवाळ्यानच उलयतालो. हांवें आयकलां तो एक भोव शिस्तेचो व्यक्ती म्हणून. ताजे मागणे आनी ताज्या मागीर ताजें टायम टेबल वेळापट्टी भोव एक शिस्तेचो व्यक्ती म्हणून. तुमी ताजे ते असली प्रशिस्त मागणे तें कितें पळयलां ताजें तें? वय तुवें सांगल्या प्रमाणे तो एक शिस्तेचो मनीस. सकाळीं तो कांय 5:30 वरां पयलें उठतालो. उठोन 6 वरां पयलें चापलांत मागण्याक. दिंबेरा पडलो जाल्यार बसल्ले हांवें पळोवना चापलांत. हांवें येतालो चापलाक, पूण मागीर थोडो दिंबेरच ताचें मागणें. आनी ताच्या उपरांत मिसलेन्स परतून मागणें. 7:15 वरां म्हणसर चापलांत. आनी तुवें म्हणलें बरी ताचो टायम म्हळ्यार टायम तें तांचो बदलावण ना. शिस्त म्हळ्यार तशें. आनी कितेंय करचें जाल्यार तें इतल्या वेळार जायजें म्हळ्यार जायजेच, नाजाल्यार तें ताका निर्वोग ना म्हणटात पळय. मागीर उडास आसा, हांव सेक्रेटरी आसतना ताका सकाळीं दुसऱ्या दिसा बॉम्बे वचोंक आसलें. म्हाका वचोंक आसलें ताच्या सांगता. पूण टायपींग जावन जातलें. तें टायपींग आमच्या नव्या मिसाला विशांत कोंकणीन जावंक आसलें. जाल्यार कोंकणीन सकट जायजें आसलें न्ही. तो म्हणून तें केल्या शिवाय तूं वचोंक जायना, तुवें न्हिदोंक येवचें नाका म्हणलो. फांत्यार 2 वरां म्हणसर हांव बसून टायप केलां. ताच्या उपरांत 3 वरांची कितें मात्र न्हीद. ताकाय तशेंच म्हाकाय तशेंच. तशें शिस्ताचो म्हळ्यार मनीस म्हळ्यार तशें. तो तेजें काम जाय जें म्हळ्यार तें जातात, जायना जाल्यार तो सोडचो मनीस न्ही म्हणटात पळय तशें आसलें. ताजें जेवण बारी सादें आसलें न्ही. ताजें जेवण बारी सादें. सांजेर इल्ली पेज सांजेर केदाळे पेजत. आनी ताका खंयचें व्हडलें कांय
खावची आनी आशा नातली सिंपल सादें जेवण आनी ब्रेकफास्ट सॅलरी सादें ते दनपारां जेवण सवा वेळार ताचे उपरांत सांजेची पेज इतले ताचे सादें जेवण ताची हें जाल्यार काली नेसाणी सादेंच ताच्या बेड्डाक हें नातलें काले गजडी नातली कित्याक नातली म्हण सांगता म्हळ्यार ताच्या गजडींत पयशे आशिल्ले म्हणून मागीर ताका एकूस केल्लो ताणें खाली एक जमखंड मात्र ताच्या बेड्डाचेर जमखंडाचेर मारून दितलो आनी म्हाका ताणें सांगलें कित्याक तें म्हूण तो म्हणालो म्हजे कडेन म्हज्या वड्डीच्या दिसा हांवें एक निर्धार केल्लो प्रॉमीस केल्लें हांव गजडी घालना म्हणून ताणें म्हजे कडेन सांगलें देखून तो ताणें गजडी घालूंकूच ना ताच्या कुडांत खाली एक जमखंडाचेर तो न्हिदतालो आनी अशें इतल्या सादेपणान ताची जिणी ताणें केल्ली आसा. मोगाच्या वीक्षकांनो ही एक बहु अपूर्बायची संगत सबार जाणांक कळीत नातली म्हणून चिंता हांवें आयकलां आनी हेरांनी सांगचें आयकलां कितें म्हूण सांगल्यार आतां बी साहेबांनी सांगले प्रमाणे बिस्प बाजील साल्वादोर सोजो हाच्या गजडेपंदा तावन पयशे व्हेल्ले म्हणून तो गजडीत घालनातलो म्हणल्या उपरांत खंयच्या गजडेपंदा पयशे मेळ्ळे की म्हणले एक सवाल आमी ते चिंतून पळोव येता. कितेंय जावं तुमच्या दोगांय लागीं एक सवाल विचारचे हांवें सामान्य ते कशें लागीं म्हूण सांगल्यार तो हांगासर बिस्पाच्या निवासांत आसतना भोव गंभीर ताज्या सहउद्योगी लागीं थंयसराच्या याजका लागीं जावंक पुरो फिरगजांनी गेल्ले कडेन बारी गंभीर तो पूण कोडियाळ डिओसिस तावन भायर गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो युरोपाक गेल्ल्या वेळार रजेर या बिदार्मिसांवाक गेल्ल्या वेळार तो एक दुसरोच व्यक्ती भोव सादो व्यक्ती कोणाय लागीं भोव सळावळीन उलयतलो आनी ताच्या मागीर पळयतना ओत्तू मनीस की म्हणले बोगणां आयलीं आसात म्हणून सांगचें हांवें आयकलां. तुमी कितें म्हणटात? तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणेच तें कित्याक म्हळ्यार हांगा ऑफिशियल वे म्हणटात पळय तशें कोडयाळ बेल कोडयाळ आसतना ऑफिस वर्क शिस्त तेंपरा ताणें तें पळोवन आसचें पूण भायर गेल्ल्या वेळार दुसरोच तो हांव ताच्या सांगता हर एका हप्त्यांत गोळीक भेटवचें आसलें म्हळ्यार म्हाका तो कार्यदर्शी जावन व्हरतालो कारार ओट्टूक बसचें ताचें उलोवणें इतलें सादें ताच्यो थोडे फावटी राटावळी तकली पडापड पुरो म्हजे कडेन सांगतालो येताना पळयणार आनी तें गेल्ल्या वेळार फिरगजेंत तो बारी सादेपणान म्हजे कडेन खंय तें थोडे फावटी जेवण समज जाल्यार निताळ्यान आयल्यार म्हाका म्हणचें निताळ्याय ना पण आमी सकाळाकय तयार आसाचे म्हणचें थंय दुबळी फिरगजो एक फॅन आसल्यार फॅन तो म्हाका हाडून दितालो तूं दवर हांव फॅन घालना अशें आनी म्हजे कडेन म्हाका हांतरूंक आनी पांघरूंक आसा गी म्हणून पळयतालो म्हळ्यार थोड्यो दुबळ्यो फिरगजो आसल्यो तस जाल्यार ताचें एका कन्सर्न म्हणटात पळय तशें बारीच कुमोक करच्यांत सादेपणान म्हाका चलोवचें आसलें. मोन्सिन्योर डेनिस तुमकां कांय असो अनुभव आहा की म्हळ्यार बिस्पाच्या निवांतांत आसतना एकदम गंभीर पूण भायर गेल्ल्या कडेन भारी मोळवळो असो व्यक्ती चिंतूंक जायना अशें कांय तुमी पळयलां आसा की? होय म्हाका एक विशय वर्सां आदीं घडलेलो तो विसरून गेल्लो आतां तुमी सांगतना मतीक आयलो. आमी दोगी जाण पुनाक वचोंक आशिल्ले NVSCक आनीक वेताना म्हाका सगळो दीस काम करून पुरो जाल्लें आनी सांजेर बस कुंदापूर इतल्याक जाली रात जाली बिसायब म्हणलो थेर्स म्हणया आमी ताका हांवें सांगलें आमी आमोर येता म्हणया मागीर थेर्स टावनी उतोरून गेल्या उपरांत थेर्स करया म्हळें आनी ताचे तें म्हणलेंच
साहेबान उपरांत म्हाका सांगलें म्हाका न्हीद आयली खंय न्हीद येवन ताच्या खांद्यार हांव पडलो खांद्यार असो हांव पडलो फांद्या जाता म्हणून सर तेरसी ना न्हीद मात्र हांवें काडल्या म्हणून केदाळे बी साहेबान तमाशे करचे आसले म्हाका म्हळ्यार तुका हांवें सगळी रात वोविलां एका राती तशें म्हणचे आसलें सुरवे म्हाका कळोना मागीर ताणें विवर्सून सांगलें ते तशें म्हणटाना आमचे कडेन भायर गेल्ल्या वेळार तो एकदम फ्री आनीक थोडे जोक्स कॉमीक हे पुरा सांगचे आशिल्ले वडोल तुम्ही या कुटुंब सेवा केंद्राविषयी सांगून आसले ते म्हळ्यार दुसऱ्या महाझुजाच्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत सगळ्यांनी संवसाराचेर एक हे काय म्हळ्यार जनसंख्या नियंत्रण करचे एक कानून आयले आनी सगळ्यांनी ते सगळ्या देशांनी ते चलत रावले आनी कातोलीक पवित्र सभेन स्वाभाविक जननियंत्रण असलें एक विधान पाळून सुरू केलें हांव चिंता तो तुम्ही या कुटुंब सेवा केंद्रांत आसल्यात आनी जायतो वावर तुम्ही केला या विशयांत कितें म्हणटा तुमी हय हे काम या बिसाहेबाचे ते तांकां म्हळ्यार कितलीं कामां सेक्रेटरी तोच चान्सलरी तोच ताचे उपरांत ज्युडिशियल विकरी तोच तें काम थोडेशें आसा ताका आदार दिवंक आमी मेळटलो नोटरी जावन काम करचें कोर्टान तांच्या अलेंब्रा कामां अशें आसतना ताचे वयर तांकां तांणी फॅमिली विशयांत कुटुंबा विशयांत ह्या विशयांत इल्लें शास्तीर शिकल्ल्यान तांकां डिरेक्टर केल्लो डिरेक्टर केल्लो आनीक फॅमिली लायफ सर्विसेस म्हणलें नांव दिल्लें ताका मागीर आमी सर्वीस सेंटर म्हूण केलें अशें तांणी तरबेती केंद्रां कुटुंबाच्या वडिलांक तरबेती काजाऱ्यांक तरबेती हें पुरा ते हांगा करूंक सुरू केलें आनी त्याच वेळार हे कृतक जननियंत्रण ह्या विशयान सरकार बारी जायत्या स्पिडान मुखार येतलो तें पळोवन पवित्र सभेन आमी कितें एनकरेज तितल्या भितर ती नवी एक विधान ते ऑस्ट्रेलियांतून सुरू जाल्लें बिलिंग्स कपल तांणी सुरू केल्लें ते लोकां मोगाळ जावंक पावलें सगळ्या युरोपांत उरिल्ल्या राष्ट्रांनी आनीक तें करचें जाल्यार आमकां मनीस जाय तांकां तरबेती दिवचे जाल्यार इस्कॉलांच्या टिचरांक करना आमी करोवचें म्हूण केलें तांकां दिल्यार शिक्षण दिल्यार तांच्या मार्फत हेरांक तें पावतलें म्हणून देखून जावंकी पुरो बिसाहेबान ह्या बिसाहेबान आदल्या बिसाहेबा कडेन सांगून हे फादर डेनिसाक दिल्यार तो कसो येता सगळी इस्कॉलां भेट करूंक हे ताका दिया म्हणून म्हाका ती जबाबदारी दिली आनीक आमी हे सक्सेसफूल रेट इज व्हेरी हाय इन द सेन्स थोड्यांक निजाकी अंतस्करणान ते दाळा आतां शेळेपण सडलां पूण त्या वेळार तांकां एक कशें तें जाता नियंत्रण कशें करचें ह्या विशयान तांकां भोव अडचण्यो भोगतल्यो आनीक त्या वेळार आमी तरबेती तांकां दिवन आनी एक ह्या विधाना वरवीं थोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळनातल्यां की मेळ्ळाशें करचें शिकापी आमी दिलें आनी आमकां दाराळ दाखले आसात अशें भुरग्यांचें देणें तांकां लाभुल्लें हें काम सगळ्या दियेसीन जावंक सुरू जालें वाराडे वार फिरगजे वार इन्स्टिट्यूशनांत सेमिनरीन ब्रदरांक ही नवें चिंताप ह्या विशयांत आनी ताचे उपरांत गर्भपात ह्या विशयांत आमी प्रो लायफ मुवमेंट हें पुरा सुरू केलें आनी हाका आमकां व्हडलो पाठिंबो बिसाहेबच हर एकी मांडावळ करची ह्या हाका जाय जाल्ले फंड्स ते पुरा हाडूचे हें पुरा काम बिसाहेब करतलो देखून बिसाहेब वेगळो आनी आमकां एक फुटी
फुटबॉलचे दांटून सोडल्या उपरांत तो खंय येता म्हणून गुंतना तशें न्ही. हा हर एकी मॉनिटर करतलो तो, हर एकी पळयतलो, खबर काडटलो, दुसऱ्या नांवान खबर काडटलो कशें मॅनेजर कशें काम करता आतांचो या तशें ताणें आनीक आमकां चिंतूंचें आसलें. बिशप एपी तुमच्या लागीं एक म्हत्वाचो विशय हांव आतां विचारूंक अपेक्षीत आहा. 1905 इसवेंत बिस्प बाजील तो बिस्प जालो आनी तो वेळू वातिकान विश्वासभा चलोवन आसली आनी ताज्या अकरेच्या हंतर त्या सभेंत ताणें भाग घेतलो आनी ताज्या मागीर फाटी येवन ताणें तांतू थंयसर पळयल्ले संगती आनी थंयसर जाल्ले चर्चा ते पळोवन मंगळुरांत येवन तें कार्यागत करून ताणें मेटां काडली. हाच्या वरवीं समार बदलावण आयले आनी मस्त संगती घडल्यात. तांचे पैकी एक दोन संगती म्हळ्यार देवस्तुत्यांत कसली मांडावळ आयली आनी ताजे उपरांत फिरगजांनी गवळीक परिशदे जाले म्हूण चिंता हांव. ह्या विशयांत थोडी जाणवाय आमच्या विक्षकांक म्हूण सांगल्यार पयलें कशें आसलें ताज्या मागीर विश्व वातिकान सभे वरवीं बिसायबान ताचें इम्प्लिमेंट म्हळ्यार कार्यगत करून सुरू केल्या उपरांत कशें प्रते चलोवन आयलें, लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसली, उक्त्या मनान तांणी स्विकार केलें गे या प्रतिरोध आसलो गे, ह्या विशयांत थोडी समजणी आमच्या विक्षकांक. बिसायब तो बिसायब जाल्या उपरांत कडेच्या सेशनाक वचून तो हजर जाल्लो. पूण एकच सेशनांत तो मेळिल्लो जाल्यार ताणें येवन केल्लें तें सुदारण देसेजेंत खंयी आमच्या भारतांत करूं ना. आमच्या देसेजेंत ताणें ह्यो संगती नव्यो संगती प्रारंभ केल्ल्यो त्यो सगळ्या भारतांतच आमी पयल्ले. कालिंगी म्हळ्यार आतां पयलें देवस्तुती लाथ्यान भशेन आसली, सकडी लाथ्यान लोकांक समजनातलें, मिसाक येतालो लोक पूण कोंत काणयोन तेस म्हणचो आनी कंतारां लाथ्या भशेन आनी तितलेंच आसलें. पूण हो येवन पयलें ही देवस्तुती तें सुदारण कोंकणी भशेन बूक कोंकणी भशेन तयार करूंक तो तातूंत मस्तू वावर केलो ताणें आनी देवस्तुती कोंकणी भशेन केली. आनी तें जाता आसतना लोकांक बारी संतोश जालो, कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां आमच्याच भशेन मीस भेटूंक जाता अशें म्हणून लोकांक संतोश जालो. पूण थोडे आशिल्ले, थोडे एक ल्हानसो ग्रूप तो लायकांचो तो तें नवें आमकां नाकात म्हणून बारी एक ऑब्जेक्शन्स ते आडच म्हणल्यार रावन करताले. तांकां मिसाक आयल्यार तांणी दिमेर घालून मागीर कुंभार दिवचो उबे रावन काण घेताले आनी दिमे घालून काणयोचो आसलो. आनी तांचे तांणी सांगचें आसलें कित्याक म्हळ्यार हे नवें कर्ण इगस वता तुमी नाश करतात अशें म्हणून ताणें म्हणलें आसा. पूण ताका बिसायब कांय कॅर करूं ना, तो हें जावन गेलो देवस्तुती तेच्या उपरांत. आनी फिरगजेंत आडल्ट जाल्यार बोर्ड म्हूण आसलो मागोत आसा बोर्ड. हांव आसतना अशें काजी धर आसतना जुंतू म्हणटाले कित्याक ना जुंतू न्ही बोर्ड मागीर जुंतू लार्जर हप्त्याक वर्साक खेपटी फेस्ता विशांत आनी लेखपाक तें जुंतू एक. पूण हे बोर्डांत अशें कोण शिकपी पयशे आसले ग्रेस्त तेका फिरगजेंत 6, 7, 8 तितलेच. आनी तांणी तांकां सगळो पदवी तांकां आसली. ताणें सांगलें बरें जाय आसलें फिरगेचे लेख तांणी तें पास करचें आसलें. पाद्राप तो डेपुटी बारीच बेजारान रावल्ले आसात. 1-2 दीस सयत पास अकावंट पास करनासतना पाद्रापाक सतयल्लें हांव जाणा. तशें आसतना तें काडलें आनी फिरगज गवळीक
मंडळी ओ सल्हा मंडळी म्हणून जाले पहिले हा. म्हळ्यार सल्हा दिवचे म्हणून हे ओके पहिले सल्हा मंडळी ताच्या उपरांत फिरगज गवळीक मंडळी अशें ते मस्तू बदलावण जावन 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 पूण त्या काल जालें म्हळ्यार ताका इलेक्शन हा. देखून हे ग्रेस्त शिकपी म्हणणी हर एका अशें पंगडा तावन म्हणजे बरी एक वंचोवन येवचे देखून सगळ्यांक एक एक संदर्भ मेळ्ळो ताच्या उपरांत दियोसेसींत गवळीक परिशद म्हूण आयलें हा. तशें जावन ते पुरा हे वाटिकन दुसऱ्या सभे उपरांत बदलावण हाडले वरवीं लोकांक ही आमची फिरगस हा. आमकां ह्या फिरगजे थंय आमकां उलोवंक अवकाश आसा ताळो आसा म्हणून लोकांक पवित्र सभे थंय फिरगजे थंय मस्तूमय पास मोग सोडलो हा. हा. ते त्या वाटिकन दुसऱ्या सभे उपरांत बिसायबान हे पुरा नव्यो संगती हाडिल्ले वरवीं हे एक वर्तें काम म्हूण दिसता कित्याक म्हूण सांगल्यार केदाळ काल जाता म्हळ्यार जें कितें सदांय चलून आसा तें आमकां सदांचें जाता मागीर एकले नवे हाडले म्हणट तें सडन आमकां एकच पवटी हेंका लागीं म्हणलें जाता आनी तस जाल्यार एका परिस्थितींत हे आदीं लात्या भाशेन आसलें कोंकणी भाशेक हाडचें आनी ताच्या मागीर थोड्या मनशांनी आसल्यांनी बोर्ड आसल्यांनी अधिकार सगळ्या लागीं वांटून मेसो हें प्राडीचें जाल्यार एक बारी एक गट मोन कठीण मोन जायचें नातल्यार सादारणच्याक जावचें एक विशय न्ही हो डिटर्मिन्ड म्हणून जर एक सवाल कितें म्हूण सांगल्यार बिस्प बाजील साल्वादोर अशें म्हणटालो गे हांव बिस्प जाल्या उपरांत आय हॅव लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स म्हणून म्हळ्यार मस्त इश्टांक हांवें होगडायल्यात म्हणून हें खंयच्या अर्थान आनी कित्याक ताणें सांगलें म्हूण सांगिता की जायते फावटी आमी आमच्या चिंतपा प्रमाणे आमची कामां करन येता पूण त्या कामा वरवीं कांय लोकांची अभिवृद्धी जाता गी या जायना ते व्हरून पळयना आमकां एक बिल्डींग बांदिचे आमी बांदून गेल्या आमकां एक गाद्यान काम करीचे तें करून गेल्या अलें पुरा त्या दाळा बिसायब हर एका फिरगजेन म्हळ्यार बरें मेथेर जावन सांगतलो हें खाला बिल्डींग बांदलाय हें नाका हांगा तारून काडचे आनी त्या दाळा सकडी परिस्थिती सांगतलो आदीं कितें आहलें हांगा फाल्यां खालें जातलें हांगा हें पुरा पळोवंक तूं आसचो नाय देखून हे तुवें म्हजे कडेन विचारून हांवें परमिशन ना लोकां तावनी ना हें काडचें त्या दाळा कोणाय दूख बघता न्ही दूख बघता ताचे उपरांत तिके पयसा पयस रावतात येनात अशें आसता बिसायबाक एका तरेचें कित्याक म्हळ्यार तो खाली एक आडळतेदार न्ही तो बापूय ताचें काम जावन आसा सगळ्यांक सांगात दवरचें अशें आसतना थोडे इल्ले निश्ठूर जावन पयसा पयस रावचे हें पुरा आमी पळोवन आसा आनी त्या शिवाय टिका करची खंय आमी फेस्तांक आनीक सांगाता मेळ्ळ्या वेळार पयलें बेस्पां आशिल्ली तो एक काळ दुसरोच आनी त्या वेळार सकडी पाद्र्याप त्या वाराड्याचे येतले आनीक त्या वेळार कांय ना एक विशय मामूल तो बिसायबा भशेन उलोवचो त्या दाळा आमी ल्हान आयकताल्या हें पुरा व्हडले व्हडले बारीक खानून आनीक राजा पुरा उलयतले पाद्र्याप अशें आमकां कळलेलें सगळ्यांक दादोशी करूंक समाधान करूंक बिसायबाक कश्ट जाल्यात कित्याक म्हळ्यार तो तुमकां येदोळचो आमी सांगल्या प्रमाणे शिस्तेचो मनीस ताच्या जिवितान शिस्त संवसाराच्या तो बुलोवण्याक लाभदल्लो मनीस न्ही ह्या संवसारान दिवचो मान ताका मेळ्ळाचे म्हणून आशिल्लोय मनीस न्ही तो ताका कितेंगी देवा तावनूच त्या आईन वेळार ही महापवित्र सभा हे वातिकन महासभा जावच्या वेळार देवान ताका विंचून काडल्यान
हे सगळी बरेपण आमच्या दियेसीत घडले आनी तें बरेपण केलें रावन मुंदरसून आयलें तें गरजेचें. ಒಟ್ಟಾರೆ हांव ह्या फिरगेसा म्हाका हॉल बांदिचे म्हणून आनी थंय आतां आजकाल बांदल्या हॉलांनी झाडूंक आनी नितळ करूंक पयशे दिवंक तांचे कडेन नात म्हळ्यार प्रोग्रामां जायनात दूरदृश्टी ना. होय आडाळत्यान थोडे निर्धार काणगेचे म्हणटात होय. ते सगळ्यांकी खुशी करून जायना होय. आनी त्या देखून म्हळ्यार एका दोळ ते न्हय आसले जाल्यार बरी इश्टगत आसताली होय. पूण ह्या वरवीं कांय करूं जायना तशें त्या अर्थान त्या अर्थान आनी एक कारण आसलें पाद्र्यापाक वर्गावण करचें ती एक बारीक कश्टांची पयलेंतलें नासलें पयलें पाद्र्या फिरगेजें गेलो जाल्यार कितलीं वर्सां म्हणून ना आसलें बंटवाड्याक विगार 40 आनी 3 वर्सां शिरवांचो विगार सगळी जिणी तशें आसलें खारकोळचो विगार सल्दोरचो तोय तशेंच हे पुरा आदीं संदर्भाचेर एक बदलावण हाडिजे जाल्यार असली पुरा ट्रान्सफर करचे आनी पुरा आनीक वातिकन सभे उपरांत आमच्यो सभा जावंक सुरू जाल्यो 68 69 मिटिंगां वयर मिटिंगां आनीक कळ्ळें निर्धार व्हडले व्हडले निर्धार आतांच्या काळार ते निर्धार येवंकूच साध्य नात आमी इतले इम्प्रूव जाल्यार प्रगती आमी जोडल्या जाल्यार आतां थोडे मुखार येतना आनी थोडे फाटी ओण तांकां रावोवचें तसले परिगत आतां आसा पूण त्या वेळार आचेवरणी गंभीर आसल्यार विशयी कशें तें बदल्ले एका दिसा एक रात उजवाडच्या भितर कशें बदल्लें आमकांच गुर्तना. फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी मेंटेनन्स कोणें सांगाता 10 जाण पाद्र्या बसल्यार कोणें घर चलोवया नातिल्ल्यांक बिसायबाच्या घरांत व्हरून तांकां पयशे मेळटात आशिल्ल्यांनी ते बिसायबाच्या घरा धाडिचे दुर्बळा फिरगेजे वांडे ही वेवस्था ताणें हाडली कालेंक म्हळां सांगते पयलें दुबळ्यो फिरगेज्यो दुबळ्योच वसोंक पदरापी मेळनातल्यो बारीक कस्ट हें देखून CMA सिस्टम केलें कोणें खंय वचता केल्ले वरवीं खंयची फिरगेजें आसल्यार तुज्यो गरजो तुका पोटाक जाय कितलें आनी तें पुरो सगळी डिलिव्हरी हाच्या मुखार जाली देखून खंय पदराप खंयच्या फिरगेजेक वसोंक मागीर तयार जालें. तशेंच आनी एक भलायके विशयांत वखदा विशयांत फ्री स्टेट फंड म्हणून कोणें त्या विशयांत खाणा विशयांत वखदा विशयांत कंत करूं नजो रिटायरमेंटा विशयांत ते सगळें त्याच वेळार केलें आनी नवीं केंद्रां उक्ती केलीं. हांवें अशें आयकलां कारण म्हळ्यार थोडे फावटी बरो उडास जाल्या मनशाक आजो उडासो हस्तीचो उडास म्हणटात तशेंच बिस्प बाजील ताका उडासाची सकत विशेष आसली म्हणजे कीन ऑब्जर्वर म्हणटात म्हळ्यार एक फावटी पळयलें जाल्यार ते ताच्या मतींत उडासा उरता एक फावटी ती गोळी भेटो गेलो जाल्यार आनी एक फावटी येता आसतना कालें बदलावण जाल्यार ताका ती कळटा देखून हें खंय आसा तें घालन जाल्यार निसारतालो अशें म्हणून तशें तुमी कांय आयकलां की पळयलां की म्हाका सांगलां ताणें म्हाका म्हळ्यार ताका इतलो ताचो उडास इतलो बरो आसलो म्हाका म्हजो उडास तितलो बरो नासलो कळ्ळें तूं म्हाका सयता उडास आसा त्या तारखेर आळे थंय गेल्ले आसायचे तें पळय पूण तितले ताका कीन ऑब्जर्व मात न्ही ते मोतीन ते गेले जाल्यार ते वसा जातले पूण म्हाका तशें जातलें देखून ताणें म्हाकाच वारपुटी ताणें सांगलां तुका उडास खंय गेलो अशें म्हणून. दाखल्याक हांवें सांगलें संपाजंत इगर्जेच्या पाद्रावाच्या घराच्या फाटल्यान आनी इस्काला कडेन लागसार एक बीटीचो रूख आसा रोजवूड बरो मोठो जाला ताचे विशयान हर एक फावटी तो विचारतलो तो रूख काडला की येला की सोद म्हण कोणें दोळो त्या रुखाचेर वज्राचें मोल आतां ताका अशें म्हणचे आनीक कोण ते तर्क करूंक आयले जाल्यार हो म्हणटलो आडे तुजी इगर्ज मुडलाक पळोवन आसा आनीक इगर्च्या कुशीक बाय आसा आनी एका कुशीक आनी कितें आसा सगळे हांगा बशिल्ल्या कडेन ताणें ऑब्जर्व केल्लें तें तो सांगतलो
आनी कोणायक एक वांगडे उलोवंक ना. म्हाका एक संगत विचारूंक जाय ह्या संगतींत, म्हळ्यार ताका दियेचे विशयांत इतली एक जाणवाय समजोणी आशिल्ली, ल्हानशी संगत जाय ती ताका कळीत जातली बदलवण जाल्यार, आनी तो निर्देशन दितलो अशें जायजे तशें जायजे म्हणून. तशें म्हणटा आसतना तो कांय एक अधिकार केंद्रीकृत व्यक्तीगी या तो दियेसीच्या बरेपणा खातीर हें सगळें मोतीन दवर म्हणटालो गी, कले निर्धार काण घेता आसतना हेरां लागीं सलाह काण घेवन तशें कांय तो कार्यगत करतलो गी, कितें म्हणटा तुमी ह्या विशयान? आपूण पयलेंत निर्धार करून चिंतून दवरून मागीर उरल्यांक अशें अशें करा म्हणसो व्यक्ती की या सलाह काण घेवन ताज्या मागीर कार्यगत करचो व्यक्ती? तो खंयचोय निर्धार करतना 10 वाटांनी तो पळयतलो. आनीक तो अवकाश आमी फिरगेजेन आसल्यांक ह्या संवसारान आमकां ना. तो पाद्र्याप कोण आसात, कितली शाती सामर्थ्य तांची, खंय ते वचोंक योग्य, तें पुरा ताच्या मोतींत फिक्स जाल्लें. अशें आसतना ताका चड हाचे विशयांत तर्क वितर्क करून एक निर्धार काणी घेवन गरज नासली. ताका मस्त संगती ताचे म्हज्या मोतीन ह्या दिसांनी आयलें, दियेसेस ताच्यांत घर म्हणल्या बरी ताणें लेखलें. आनी तें घर ज्या काम जावन नजो, पडो नजो, नाच जावन नजो, ही पुरा चिन्नां ताच्या मोतीन आसली. दियेसेस म्हळ्यार बिस्पाचो घराचो हर एक मुलो ताका कळीत आसलो. मोरता म्हणसर त्या बिस्पाच्या घराचो मोग ताका विशेष आसलो. आनी त्यो म्हणले बरी तो आपूण एकलोच जावन निर्धार ताणें काडलेले बारी उणे. तो विचारतालो, कन्सल्ट करतालो माहीत आसल्या कडेन, आनी ताच्या उपरांत ताणें काडून तें म्हाका गुर्त आसा. मस्त पटी म्हजे कडेन ताच्यो संगती तो विचारतालो अशें गेल्यार कशें आनी अशें म्हणून. देखून थोडे खंयचे निर्धार तेवढे मस्त जाणां कडेन विचारना जाल्यार माहीत आसल्या कडेन विचारून मागीर करतालो. तशें जाल्यार तो आनी आपणाचें म्हाका पावर आसा, पदवी आसा, देखून हांव म्हज्या खुशा पर्यंत करता म्हळ्यार तें सवाल आसा ताजे कडना. स्वार्थ नासलो ताजे कडेन, निस्वार्थी मनीस. आतां बिदरा विशयांत म्हाका एक विचारूंक हांव तुमच्या लागीं काल म्हळ्यार बिदार मिसां विशयान. ताणें आतां बिदार मिसांव खाण गेले, 12 जण म्हणटाले आमकां कोडयाळ तावन तितले पयस काला खाणगेचें आशिल्लें, उरल्यांनी करियत आशिल्लें न्ही म्हणून. पूण ताणें तो एक निर्धार केलो आनी बिदारचे मिसांव कोडयाळाक ताणें पसके करून घेतलें. आज सगळ्यांकी व्हरतो संतोश आनी दादोस काय, कित्याक म्हळ्यार हे मिसांव ताणें रोयलेलें बी आज वाडोवन दियेसीस जाल्या. तें एक वर्तें चिंतप, कित्याक म्हणटाले एका काळार परगांवांतावन हांगा येवन तांणी सुवार्ता परगट केल्ली. तशेंच मंगळूरच्या दियेसीसीन आमच्या राज्यांत फाटीं उरलेल्या एका जाग्यांत वचून सुवार्ता परगट केली. हो निर्धार घेवंक कशें ताका मतीक आयलें. आनी उपरांत आनी एक आमी विचारचें, कश्टांचें काम म्हळ्यार हांगा तो तितले पयस पयण करून वचचें, ताका पाद्राप जायचे, ताज्या उपरांत आर्थीक सहाय जायचे, हें केदाळा म्हणी ताका खाण गेल्या उपरांत खंय सुरसुरे म्हणी भोगुल्ले आसात गी, ह्या ताजे उपरांत तुमी हें मिसांव मुंदर न्हयलें, तुमकां खंय म्हणी अशें कांय नाका आशिल्लें, अशें कांय भोगिल्लें आसा गी. म्हणजे सवाल लांब आसा. म्हळ्यार एक मिसांव काण घेवंक, निर्धार काण घेवंक ताका कितें प्रेरण जालें आनी खंय कश्ट आयिल्ले नाका म्हूण भोगलें गी, अशें प्रमाण. पयलें मिसांव आमच्या ताच्या हातान कशें आयलें गे म्हूण. होय, तें कितें जालें म्हळ्यार तें आमच्या कर्नाटकाचो लास्ट डिस्ट्रिक्ट तो बिदर. होय, पयस शिलो आनी आमकां तो पयस. आनी पूण हैदराबाद देशाच्या अधीन आशिल्लो. पूण भाशेचो प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान तांकां तें कांय वावर जावं ना. रोमान तावन प्रोपगेशन ऑफ फेथ तावन पुरा देशाचे कडेन विचारलें तांणी. लक्षिल्ले आसा देशाचे, बेंगलोर आसा, मैसूर आसा, बेळ्ळारी आसा,
ताणी आमच्या जायना म्हळें हय आमच्या जायना म्हणून म्हणल्यार बिसायबा जर कोणी जायना जाल्यार हांव काण घेता हय तशें जाल्यार बिसायबान हे मिसांव काणयोंक कारण म्हळ्यार हेर कोणी काणी गेले कडने काणी गेले ना आनी तर हांव काणी घेता म्हणलो कशें आयलें म्हळ्यार तें ताणें त्या निर्धार तांणी इसारलेल्याक बिसायबान जायत म्हळें पूण आतां काल जालें काण गेलें वय पूण हांगासर आमच्या थोड्यांनी पदरापांनी ते हांगा काण गेले सोमांनी आमी इतले पयस आनी आमकां ते पदरापांनी धाडूंकचे आनी म्हणटा आसतना ते सोमा काण गेल्ले सोमांनी आमकां ते नाकाच म्हळ्यार नो मोनेर ते थोड्यांनी उलोवंक सुरू केलें वय आनी तशें जाल्यार बिसायबाक हात बांदलेले बरें जालें हांगा तावन पयशे उरनोचो म्हणून ते तारीश सेनेटान जावं ते तांणी ते एप्रूव केलेंच ना देखून बिसाक कितें करतालो गो मागूच आसा कितें ताका तार मेळिल्ली पुरातय तो घालतालो क्रिसमसा वेळार ताका मेळिल्लें गिफ्ट तें पुरो बिदाराक आनी अशें बारीकच कश्टांनी तो तें बिदार मिसांव चलयलां जालें बारीक कश्टान जायला आनी भायर जावन चड पयशे येनातले आनी पूण तें मिसांव चलोवंक आसा वाडोवंक आसा देखून कश्टांनी पूण केदाळे ताणें की ताका हांवें काण गेलें म्हणलें तें सवाल येवंकूच ना ताका तें येचें म्हळ्यार 4 बुजां म्हणलें बरें हांगा तावन वस्तू पुराक तांकां तें आशिल्ल्यांक ते सिस्टर आशिल्लीं पदराप आशिल्ले तांकां खाणाच वरवीं आनी सगळी कारांत भरून घेतालो हांव तशें सांगता 2-3 पुडी गेलां आनी घालें वता जाय वाटेर जेवण जेवनातलो ते पयशे खर्च जातात न्ही पयशे खर्च जातात म्हणून आमी एपटी ताका सांगता गेल्ल्या कांय ना चाय ना कांय ना सगळें जावन मागीर आमी म्हळें म्हणून म्हाका तार लागल्या म्हणून हे कडेन हे वॉट पंप पळय पंप ते रावून आमी उदक पेल्या त्या सगळ्यो दिसा आमकां कांय ना सुमार 4 वरां जाल्यां अंगडी ना कांय ना कांय ना राव ना आतां या तें जायना आतां रावयल्यार जायना तितलें ताका एकदम हांव तो फाटी येतना म्हारोग आमकां सुकताले मस्तपटी बेळ्ळारी येवन पावल्या बेळ्ळारी 1.5-2 वरां जालीं तें जेवचे न्ही म्हणून वय म्हळें पुटेर म्हाका खाय नवचो गेल्या एका हॉटेलाक एक जेवण काडया पुरोने मागीर फाटी संजे रातीक आमी पावताले वय म्हणटा पळय पयशे ताचे खर्चूक तो भारीच फाटी जातालो कांय उरोवन ते घालचे सांगा एक जेवण सांगलें आनी आमकां 2 बश्यो जाय म्हणालो जाय ते म्हळें मागीर कालें म्हळ्यार मटन करी मटन करी म्हणालो आनी करी हे करी म्हणून आडली खाली कडी मात्र हांवें विचारल्या काय ಅದು ಮಟನ್ ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮಟನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಟನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಒಣ್ಣೆ म्हणालो त्या कडी अनंत आमी ते वांटे केले बघायले चढत दिले तो अर्धे जेवन आमी बेळ्ळारी तावन हांगा रातीक आमी फुडार पावल्या तशें हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार तो ताच्या खातीर वाटेर कांय करचें जातलो कांय लेवर येयल्यार बिदाराक तशें ताचें इतल्याणें ताणें पोस्ट केला बिदर मिसांवाचो आनी ताचे खाली बिदारांत कशें आमी थंयसर बरेंपण करचें आनी म्हणून मस्त थंयसर आमी पदराप सिस्टरां मेळोवन ते मिसांव बरें करून वाड अशें ताणें मस्त प्रोत्साहन दिलो वर्सांत एक 3-4 पुटी येतालो तो हांवें वर्साक मागीर हांव कांय इल्ल्या पर्यंत वर्साक 2 पुटी म्हूण येतालोच 22 वरांची वाट कारार तितलो वेळ आमकां लागतलो मदें एकटी हुबळी रावचें पडटालें रात सिस्टरांक आतां रात पाशार करूं फांत्यार 5 वरांचेर उठून वयचें आसलें थंयसर 4 वरांचेर आमी पावताले संजेर
तशें आमचें पयन पूण किदाळे उब बोल्लो म्हणून ना हांव म्हाका ऑक्झिलरी केल्या उपरांत तो म्हणालो आतां हांव चडावत म्हजो वेळ बिदार करचिता हो तो म्हणालो तुमकां मागीर तुमी तो म्हणालो तुमकां आमचे देशाची माहिती बरी आसा देखून तुमी हांगासर हें चलया सगळें हांव थिंग जाता अशें म्हणलें ना मागीर खाली मागीर उरलो पयले 2-3 म्हयने मात्र पळय तशें बिदारचो मोग ताका दितलो आमच्या DSCजीन अभिमान पावया जाल्ल्या सबार संगती पैकी हो एक विशय हांव चिंता भोव चड अभिमानाची संगत कित्याक म्हळ्यार एक DSC आसली वांटेकरन आनी एक DSC करी येता चड कश्ट लागना पूण ज्या जाग्यार थंय क्रिस्तांवांची हाजाराती ना संको ना तसल्या एका जाग्यार मिसांव आरंभ करन आनी आज जर तर ती एक पवित्र सभा जाल्यार हांव चिंता मंगळूर DSCजीन वर्तो अभिमान पावूं येता आनी बिस्प बाजिल साल्वादोर सोज ताणें तोवळ काण गेल्लें तें मेट आमी खंडीत जावनी त्या विशयांत अभिमान पावून ताका आमी अर्घां दिवंक जाय निजाग्याज ताणें केल्लें ते सुरवात आज एक DSC जावंक पावल्या सांगाताच हांव आनी एक विशय इसारूंक अपेक्षिता मनसूंजेवर बिस्प साल्वादोर बाजिल साल्वादोर तो जावं सेक्युलर स्टडीज ताणें कांय व्हडलें शिकप आपणायल्लें ना म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावंक पुरो तसलें कांय ना ह्या आमच्या एक्लेजियास्टिकल स्टडीज देवशास्त्रांत ते कांय PhD केल्ली तशें कांय ना पूण जाल्यार तो एक विशाल मनोभावचो व्यक्ती म्हूण चिंता कित्याक म्हूण जाल्यार आपूण शिकोना देखून उरल्यानी म्हज्या तितलें आसल्यार पुरो म्हूण सांगून चिंतिनासतना सबार जाणांक ताणें परगांवाक शिकपाक आनी धाडिल्लें आसा म्हूण चिंता हय धाडल्यात हय तितलेंच न्ही हांगासरी कॉलेजींक आनी इस्कॉलांक मुखेल मेस्त्री जावंक या शिक्षक जावंक ताणें आमच्या DSCच्या पाद्र्यापांक उंचल्या शिकपाक धाडल्यात कित्याक पयले एक चिंताप आशिल्लें DSCच्या पाद्र्यापणार खाली एक 10वी क्लास शिकोवन आयिल्ले मात्र म्हणून आनीक ते एक इस्कॉला हेडमास्टर जावंक योग्य न्ही तसले हुद्दे आनी तले पुरा शिक्षण धार्मिकांक मात्र सांगिल्लें आमकां सांगिल्लें न्ही म्हणलें एक तराचें उणेपण थोड्यां थंय बगोवन आसतलें आनीक आमच्याय याजकांक वयर हाडचे शिकपांत हुशार आशिल्ल्यांक तांकांय उत्तेजन दिजें सेमिनरी एक दीस आमच्या हातांत येवंक पुरो आनी त्या खातीर आतांच थोड्यांक आमी धाडचे ते सेमिनरीक वचना जाल्यार ते DSC उपकाराचे जावंक पावतले हय चिंता पासून ताणें भायर धाडले परगांवाक धाडले हांगाच जायत्या जाणांक हांव कॅथलीक बोर्डचो मॅनेजर जावन आसतना मस्त जाणां पाद्र्यापांक उंचल्या शिक्षणाक B.Edक MScक MA करूंक धाडन तांकांय एक बोगाप येशें गेलें आमी शिकपी आनी कशेंच आमी हेरांक शिस्तेचें शिक्षण दिवंक साधन करचें म्हणलें चिंताप ताणें घालें म्हळ्यार ताका एक भिरांत नासली कित्याक म्हळ्यार हांव तितलें शिकोना देखून हेरांक हांवें शिकपाक धाडल्या फाल्यां सकाळीं ते म्हाका आयकतले की या तांचे तावन कांय प्रतिरोध येतलो की म्हूण चिंतिनासतना DSCच्या बरेपणा खातीर हेरांक ताणें शिक्षीत करन आमच्या DSCचे माट्ट चडयलें म्हूण येता हय आनी तितलेंच न्ही तांचे वरवीं विविध क्षेत्रांनी थोडी सेंटर्स इम्प्रा सुरू केल्ली तांची सेवा तांकां लाभजे आनीक बिसाहेब व्हडल्या पदवेचो शिकपांत न्ही जाल्यार हे आसात हांचे वरवीं काम करयत हें चिंताप आशिल्लें आनी त्या शिवाय बिसाहेबाचे आनी एक तो आमचे बरींच जालो जावं पुरो नेस्नांत घरा बिस्पाच्या घरा ताचे उपरांत खाण जेवणांत आमी म्हणी एक कप दूद म्हणी एक आशेवन आशिल्ल्या आमकांय नातलें ताकाय नातलें ओके आनीक
बारी सूक्ष्मायन आं. दीस काडले हाका मूळ कारण इतलेंच तो एका फिरगजेन एका कश्ट कुटुंबान जल्मलो ताचे उपरांत शिकप बरें करून शिकलो सेमिनरीन ती शिकपान फाटी पडोवन तो फिरगजेन खाजीतोर जालो लोकांचे कश्ट खाजीतोरांनी कितें म्हणा करीजे तांकां कसले कश्ट आसात हे म्हणा तूं स्वता शिकलो तो विगार जालो मिशनरी विगार जावन आं. थंय ताणें हाचेर ओणोती रावन सगळे तावन एक ब्रदर आहलो फादर मार्क वॉल्डर म्हणून रजेर ते येतलो ताणें माती ओवन निसनीर वयरेचे आनी आणे ओणोती बांदच्यो लेंपुरा खुद्दू आंगाची कलयेक परिस्थिती काळजांत ताच्या मनांत रिगली जाल्ल्यान तो एक परकी न्हय आमकां आनी आमी ताका परकी न्हय जावंक पावल्या तशें जाल्ल्यान तो बिसायब हर एका वाटांनी आमी म्हणया त्या काळार तो फावो जाल्लो. बिशप हेपी आज आमचे दिएसिजंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात आनी म्हणटात काय म्हळ्यार भारतांत मंगळुरूच्या दिएसिजंत आसले तितले बरे समुदाय दुसऱ्या कडेन नात मस्त प्रगती जाल्या म्हणून ते ताणें सादारण एक हांव चिंता 1990 इसवेंत ह्या इल्लेशे पयलेपणां सुरू केल्ले म्हूण चिंता हांव आनी त्या वरवीं मस्त बदलावण आयिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. एखाद्या वेळा हे समुदाय न्हय आसले जाल्यार परिस्थिती काय मस्त विंगडच आसती कोण ना आमच्या पवित्र सभेचे मंगळुरांत. हे कशें ताणें आरंभ केलें आनी ताच्या मागीर नवेंत चिंतप पवित्र सभा म्हणून सांगल्यार ही गरजेत आसची न्ही बगार ती वाड्यांत कुटुंबांनी आसची म्हणलें तें एक वर्तें चिंतप खंयच्या वरवीं ताका खंय ताका मेळ्ळें आनी कशें ताणें आरंभ केलें गी म्हणून. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या दिएसिजींत ते खण तावन आयले म्हणून म्हाका कळीत ना पूण ते बॉम्बय सुरू जालें बॉम्बय तावन हांगासर आमकां ताचो प्रभाव बिसायबाचे पडून बिसायबान हांगा सुरू करूंक मेटां काडले आनी ते सुरू जाल्ल्या वरवीं आमच्या मंगळूरच्या पवित्र सभेंत इतलें बदलावण दिसून आयलें. पयले सुवातेर आमच्या लोकांक देवा शब्दा विशांत बायबला विशांत पयलें मागूच आसा वड्यात जमत गेल्ल्या वेळार मार्काचो वांजेल अध्याय 3 काडा सुरू जावन वचूंक सुरू केलें सुरू केलें खंय तें आसा खंय म्हळ्यार कांय वळख नासली बायबलाची वळख जाली ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखांतर आनी ते मात न्ही कसकेन मागोवंक ते तांतू शिकले ते त्या शिवाय भावबंदापणाचो स्पिरीट आयलो थंयसर त्या वरवीं आमी सकरी वाड्याचे जमती म्हयन्या खेपे सांगाता मेळटा न्ही जमतेक थंयसर तांकां एकामेका वळख चड जाली वळख जावन आनी भक्त भावार्थ बांदून हाडूंक चड जालो आनी हे इगर्जेक मागीर आयतारा मिसाक येयल्ल्या वेळार तांतू मेळोवंक पार्टिसिपेशन म्हणटा आमी तें आनीक बरें जालें. तशें जाल्यान लोकांक फिरगजेचो मोग एकामेकाचो संपर्क एकामेकाची वळख ही चडली ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखांतर आनी मस्त लिडर्स मुखेली हाचे तावन मेळ्ळे कित्याक म्हळ्यार थंयसर तांकां लिडरशीप मुखेलपणाक थंयसर पाठिंबो मेळ्ळे वरवीं ते तांकां साध्य जालें आनी हाका कारण देवाच्या शब्दां तावन तांकां मेळिल्लें तें प्रेरण आनी ताचे उपरांत घरांत ती बायबल वाचची संवय जाली बायबल हर एक घरा तांणी दवरचें तें येवजण आसलें आमी तें येवजण तांणी हर एकल्यान उपयोग केलें आनी अशें ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखार जाल्लें हें बरेंपण. मस्त सेवेची कामां जालां मस्त वय ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे एक सवे मेट सेवेचें काम मस्त वाड्यांत
कुमो करूंक म्हाका एक कडेन उडास आसा एकल्याच्या तो ब्राह्मणाचो ताच्या गाद 5 एकर गाद्यांत भात पिकल्ले लुवंक जड नासतना भात जडटालें सगळो जिराड जाल्लो पाद्रापान म्हळें आनी ताचे भात लुवंक कोणी जण म्हणला की आमी हांगासर या गी म्हणून 80 जण येता म्हणाले आनी ते ताका सांगलें आनी तुजे हांगा बारीक कश्टान आसा तो आमी येवन लुवोन दिता म्हणून तो भात येयलो ना जे बायल मनशां आयलीं इतको त्यो हाडणो आनी कितें दोरयो काणयो आनी परत बायल मनशां दादल्या मनशां लुवंक सुरू केलें लुवंक हें करून थोड्यांनी लुवलें थोड्यांनी बांदलें थोड्यांनी वचून बडयलें वो विरोध आसलो क्रिस्तांवाक म्हळ्यार एक मारोग सोंग आसलो मारोग ताणें आडायल्लो मागीर ताणेंच तो मारोग करून दिलो त्या मनशान इतले हे ल्हानकरचो समुदाय जाल्ली सेवा तशेंच वाड्यांनी पंचायताच्या हळ्यांनी काही ल्हान पांपाळी घालची जाल्यार मारोग गेलो जमा करचो जाल्यार आनी लायट गेल्ले ते पंचायत जमा करना जाल्यार येवन सांगताले अळे तूं ह्या हप्त्याच्या अखेरे भितर करना जाल्यार आमी हाजे वशांत मेटां काडटा अशें म्हणून बेस्तावन कामां केल्लीं आसात ते सेवेची कामां जाल्लीं मस्त ल्हानकजो समुदाय हाका कारण Monsignor, Bispo Basil Salvadore लायकांक मुखेलपण दिवच्यान ती बरे मेटां काडलां म्हूण चिंताव क्रमांक घेतल्यात आता कातोलीक सभा ती एक बळादीक संघटन आसा आमच्या दिएसीसींत उडपी दिएसीसींत ती ताच्या काळार स्थापन जाल्ली सुरवात जाल्ली म्हूण चिंताव ताका काही असं एक हे नातले चिंतप भिरांत नातली काय म्हूण सांगल्यार जर तर लायकांक मुखेलपण दिल्यार फाल्यां सकाळीं ते आमकां काही तोंदरे जातीत की तशें कांय चिंतिनासतना एक रिस्क घेवन ताणें एक मेट काडलें आनी तांकां तें एक संघटन स्थापन करूंक एक अवकाश दिलो म्हूण चिंता तुमी कितें म्हणटात ह्या विशयान हाका मुख्य कारण कितें म्हळ्यार फिरगजान पळय लायकांक सेवा दिवंक अवकाश मेळ्ळे आनी मुखेलपण काडूंक अवकाश मेळ्ळो पारीश कावन्सील सुरू जाली आनीक विंगड संघटनां जाली ते दाडा लायक मुखेली आमचे मुखार सरले पयले हांगा मिसा घेवचे आनीक दान घालचे पाद्रापान सांगलें आयकोवचें आनी वेचे आसले मागीर तांकां आपोवन तांचे हरची सलाह काडूची हें परत जाताना ती एक तरबेती जावंक पावली तांकां ते दाळ हे लायक मुखेली मुखार आयले म्हाका आनीक उडास आसा मिस्टर दांती हांगासो माणिपालचो ताचे उपरांत ऑस्कर फर्नांडीस हे थोडे मुखार येवन आमकां असलें एक संघटन जाय जे हांव त्या वेळार बिस्पाच्या घरा आसा मस्त वर्सां हातूंत येवन तांकां पळोवन सूम मिटिंगाक थोडे हजर जावन हे पुरा हांव स्वता जाणा जाल्लो अशें बिसाहेबान तांणी सांगलें कितें सगळें तें करतले ह्या संघटना मार्फत म्हणलें बिसाहेबा रुसलें स्पेशली पॉलिटिकल अवेरनेस लोकांक मुखेलपणाक तरबेती ताचे लोकांक सरकारी कामां मेळशीं करची अरें पुरा हे ते दोनसर आमच्या भविश्यभेन जावन येतलें बिसाहेबान धैर्यान तांकां सुरवेरेक एका वर्साक तांकां एक वर्स दिलें मागीर ते मुंदरशिले अशें ह्या विशयान ती पाद्रांवांची सलाह हे सारन केलां बिसाहेबान बिशप बाजिल साल्वादोर ताणें सुमार 31 वर्सां पर्यंत कोडयाळ दिएसीसीक आडाळतेन दिलें सेवा दिली एक लांब अवधी ही अवधी चड जाली म्हूण तुमकां बगता की म्हळ्यार एकलोच व्यक्ती साबार वर्सां पर्यंत आसलो तुमी कितें म्हणटात ही अवधी ताका आशिल्ली चड लांब जाली की एक हांवें म्हजें स्वंत चिंतप ताणें एकल्यानच वजें वावयलें जर ताका आदारी बिस्प आशिल्ले जाल्यार मुंबयंत त्या दाळच आसात
आमचो बिसायब जावच्या आदी बिशप बॅझिल जावच्या आदींत थंयसर ऑक्झिलियरी आसले कार्डिनलाक तशें मंगळूर दियेसीन मुंबयच्या बरें हांगा आनीक कस्टांची दियेसीस वय आनीक उर्बेस्त लोकांची दियेसीस वो लोक व्यापारांत वहिवटान ना सागोळ्यान तसा घरां आसा अशें आसतना विस्तार दियेसीस लांबाई रुंदायाची एकल्याक भोव कश्टांचें वजें देखून आदारी बिस्प आशिल्ले जाल्यार एक दोग जाण कांय बिसायबाची भलायकी बरी उरती आनी थोडी वर्सां चड उरतो आनी त्या शिवाय इल्ली दादोसकाय ताच्या सांगाता काम करतले सांगाता मेळोवन चिंताप आशार पाशार केल्ल्यान आनीक एक बरेंपण जातें आसलें म्हणलें म्हजें चिंताप ताजें वजें इल्लें हळू जाता हळू जातें आशिल्लें आनीक केदाळे तुमचे अभिप्राय म्हजे अभिप्राय ह्या बिसायबाचे अभिप्राय ओट्टू घाल्ल्या वेळार एक नवित्त अभिप्राय येवंक पुरो वय वय तशें 60 जाणांक बिस्प जावच्या खातीर अवकाश न्ही हो पूण दियेसीसचें काम चड विकेंद्रीकरण करच्या खातीर हे जातें आशिल्लें म्हणना बिशप हे बिस्प बाजील निवृत्त जावंक ना आणखी एक 4-5 वर्सां ताका आसली निवृत्त जावंक ताजें मरण एक चिंतनांतले बरें सडन अकालीक आयलें म्हूण येता तो काही त्या विशयांत काही ताका काही एक क्लू या ताका काही एक ताजे विशयांत काही भोगणां आशिल्लीं अशें काही मरण लागीं आसा अशें म्हणून या कांय तो उसारतलो की त्या विशयांत ताजे भलायके विशयांत या तें कशें जालें ताजें अचानक अंत या मरण आयलें म्हणून तुमी ताका मस्तू परिचीत ताजे सांगाता केदाळे आसताना ह्या निमाण्या गणिता विशयांत कितें सांगता ते मरणाच्या विशयांत ताका तितले अवेरनेस नासलें पूण ताका हार्ट प्रॉब्लेम आशिल्ले देखून हांव ताच्या सांगता बँगलोर गेलां बँगलोर गेल्ल्या वेळार थंयसर हार्ट स्पेशलिस्ट ताणें ताका टेस्ट करून ते कशें हार्ट हें आसा वीक आसात पयलीं 17 एकरचें म्हणलें म्हाका गुत आसा आनी ताच्या बद्दल ताणें हाका हे ट्रिटमेंटाक हेल्प केल्लें आनी तें जाल्ल्यान पूण आनी देखून तो गुळयो काण घेतालो पूण हें मात एक बारीकशें सडन जालें ताचें वय अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार तो कुडांत आसतना ताका हार्ट अटॅक जालें आनी थंय तावन मागीर डॉक्टर मोडीक आमी आपयलो पूण तो थंय तावन चलोवन गेलो मागीर डॉक्टर मोडी म्हणलो म्हजे कडेन ताणें चलोवन देवाचें सोमाने हाडलें तें चड जालें ताचें चलोवन गेलो पळय दोन फ्लोर मळयो तें चड जाल्लें तें ताका जाल्ल्यान ते बारीक कश्टार पडले अशें म्हणटालो म्हजे कडेन मागीर तो व्हिलचॅर नाका म्हणलो विचारलें व्हिलचॅर नाका हांव चलता म्हळ्यार घट्ट ताचेर ते निर्धार तो घट्ट न्हय वय तशें जाल्ल्यान तें जालें तें बारीक अनएक्सपेक्ट अचानक तें जालें वय ताणें चिंतूंक ना अखेर करच्या पयलें आमी सभार सांगते उलयल्या बिस्प बाजीला विशयान तुमकां दोगांकी मस्त परिचित मस्त चळवळींत आसले तुमी ताजे विशयांत कितें एक या 2 संगती उडास विसरूंक जायनात तसले आतां तो देवा दिन जावन 25 वर्सां जातात जाल्यारय ताचे तावन शिकिल्ले या पळयले 1-2 संगती गमानात सदां उरचे तसले तुमच्या लागीं कितें आसात या कितें तुमच्या मतींत उरल्यात म्हणून पयलें तुमी बिशप म्हाका भोगता ताका मंगळूर दियेसीसचो इतलो मोग आसलो मस्त मोग तो आपणाचें म्हूण कांय आपणाक म्हूण कांय हांवें करूंक ना ताणें सगळे दियेसीसे खातीर ते
त्याचे ते डेडिकेशन, सेन्स ऑफ डेडिकेशन संपूर्ण तरान ताणें ताकाच समर्पिल्लें तें जीवन. म्हाका तें बारीच इम्प्रेस जावन म्हजें तें उरलां आनी देखून हांव जाल्यारय तेच प्रमाणे वचोंक प्रयत्न केलो. तें इम्प्रेशन ताचें डेडिकेशन. आनी दुसरें तो मनीस मागण्याचो, देवस्पणाचो. तो ताचें तें मागण्यांनी आसा पळय तें बिलकूल तसो नाटलो. ताची बरी बरी तोडेपटी रातीक बसून करची आसली. ते मागण्याचो म्हणल्यार देखून तें ताचें मागणें तें तो खंडीत खणनातलो. देखून तें ताचें एक देवस्पणाचो मनीस, शिस्तेचो मनीस आनी मंगळूर दिवसाचे खातीर संपूर्ण समर्पीत जावन जियेल्लो मनीस. इतलें म्हाका. मॉन्सिन्योर डेनिस, तुमी? हांवें सांगचें जाल्यार तो एक कश्टी मनीस. कश्ट कांड हार्ड वर्क हाचे वरवीं देवान ताका बेसावून दिलो. आनी एक ते बेसांव मात न्ही, आमकां एक देख कोण पळय त्या वाटेन चलता ताका बिस्प बाजील खंडीत जावन एक पात्रोन. आनी एक वातिकान महासभा म्हूण चिल्लर रितीन काण घेतल्यांक असो अनुभवच ना म्हणून सांगीत एकल्यान कोणे एकल्यान बरोवप्यान बरयत ह्या विशयान कितें सकडी वावर बिसायबान केलो टू अपडेट द चर्च ऑफ मँगलोर. येस. आनीक लात्यान इटालियन भाशेन अजर्नमेंतो म्हणटले. त्या दाळा जॉन 23 ताच्या उतराक आसा अजर्नमेंतो, अपडेटींग. वय हें पुरा करीचे जाल्यार जुंत आशिल्ल्या वेळार, आडळतेदार आशिल्ल्या वेळार, केंद्रीकृत आडळते फिरगजेन जावन आशिल्ल्या वेळार हें पुरा एक निवारूंक देवान धाडलेलो हो मनीस. आनी देखून हाणें केल्लो वावर तें एका तरेचें दियेसीक रीण आनीक एका रितीचें ऋण तें आमी तें पाळीचें. आनीक चड खाली एक कांतारा मनशा खातीर या डान्सी मारतात इगर्जे पाद्रीक भितर हाडटाना हें पुरा सोड कितें ह्या विशयान ताणें चिंतलें नवीकरण जाताना हें जायत्या मापान जारी जालां. देखून आमकां तें ऋण आसा, आमी तें मुंदरसून व्हरचें. आमचें तें भक्त, भावार्थ आनीक क्रिस्तांव दिसपट्टी साल आमची हेरांक देखीची आनी उपयोगाक पडची तसली केल्यार ताचें ऋण आमी फारीक केल्या बरी जाय. मोगाच्या वीक्षकांनो, भाव भयणीनो, बिस्प लुईस पाउल सोज आनी तशेंच मॉन्सिन्योर डेनिस मोरास प्रभू, बिस्प बाजिल साल्वादोर सोजाक भोव लागशिल्ल्यान वळखले व्यक्ती, ताच्या सळावळीन ताल्ले व्यक्ती, तांणी जायत्यो संगती आमच्या मुखार दवरल्यात. सबार जाणांक तांतले सबार संगती कळीत नातले कोण ना, पूण ह्या दोगांय व्यक्तींनी बिशप लुईस पाउल सोजान आनी तशेंच मॉन्सिन्योर डेनिस मोरासान आमकां जायती माहिती दिल्या, जाणवाय दिल्या. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, बिस्प बाजिल साल्वादोर सोज 31 वर्सांचे आडाळते ताणें मंगळूर दियेसीस दिले. सप्टेंबराच्या 5 तारखेर तो अंतरून 25 वर्सां संपतात. पूण ताणें मंगळूर दियेसीस दिल्ली ती देणगी आमी खंडी जावन विसरूंक जायना. आतां मॉन्सिन्योरान सांगलें रीण फारीक करी येता, पूण ऋण फारीक करूंक जायना. तें आमी कशें करी येता गे म्हळ्यार ताणें आरंभ केल्लीं बरीं कामां आमी ती मुंदारून व्हेल्ले वरवीं आनी पवित्र सभेच्या वाडावळी कारण जाल्ले वरवीं ते ऋण आमी तिरसूचे ल्हानशे प्रयत्न करी येता. आमी पळयलें
बिस्प बाजिल साल्वादोर सोजान देवा पोवणे वृद्धी करचे खातीर ग्लॅडसम मायनर सेमिनरी ताजे उपरांत शिक्षण संस्थे व्यवस्थित रितीन चलोवन वचचे खातीर कातोलीक विद्या मंडळी आनी ताजे उपरांत वातिकान विश्वसभेंत थंयसर जाल्ले निर्णय ते कार्यगत करचे खातीर हांगासर देवस्तुती कोंकणींत भाशांतर आनी ताजे उपरांत फिरगजांनी आडालते चलोवन वचचे खातीर गोवळीक परिशद्यो आनी त्या उपरांत लायिकांक मुखेलपण दिवचे खातीर कातोलीक सभा आनी ताजे उपरांत युनिव्हर्सिटींत चेर इन क्रिश्चियनिटी कितले संगती ताणें हांगासर कार्यगत केले आनी अशें मंगळूर दियेसीच्या वाडावळीक एक वर्ती देणगी ताणें दिल्या. ह्या संदर्भाचेर आमी बिस्प बाजिल साल्वादोर सोजाचो उडास काडटा आनी तशेंच ताका मान फाटयता आनी सर्वेस फॉर देव ताका सासणाक ताजे सांगाता दवरून दी आनी ते इनाम ताका फावो करून दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी मागता. देव बरें करूं तुमकां समेज. थँक्यू. देव बरें करूं.